मन बदल आनी देवाची काकलूत चाक. गुलाब फूल मनशा खातीर देवान बरयली एक मोगाची चीट अशें बेंगाली कवी रबिंद्रनाथ टागोर म्हणटालो. गुलाब फुलाक पळोवन मनशाक तावें जावंक जाय की देव मनशाचो मोग करता. खरें म्हणल्यार सुरवातेकूच जावन देवान आपले सगळे सृश्टीचेर असल्योच मोगाच्यो चिटी मनशा खातीर बरोवन दवरल्यात. पूण निमाण्या दिसांनी देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत पाठोवन आपली मोगाची चीट कशी मनशा खातीर परगट केली. तरी आसतना कांय मनीस देवाचो मोग वळखूंक पावंक ना. ह्याच पासत आयच्या इवांजेलीन जेजू म्हणटा की ह्या काळाच्या मनशाक फकत प्रवादी जोनासाची खुणा दिवपाची. जोनासाच्या परगटणे उदेशी निनेवेच्या लोकान आपलें मन बदल्लें आनी देवाची काकलूत चाकली. देव ल्हानविकाक वयर काडटा जाल्यार गर्विश्टांक सकला उडयता. प्राचीत काळ आमकां आमच्या जिविताचेर नदर मारून पातकाक पाट वळोवन नव्या जिविताक वेंग मारूंक एके भाशेन काळोख नपयत करून उजवाडाची किरणां फांकोवंक उलो मारता. ह्या नियाळाचो फळ कसो आमच्या जिवितांत 3 मुद्द्यांचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत आपणावंक पावल मारुया. पयले सुवातेर ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाची पदवी आनी मोहिमा भोगुया. दर दिसा कितल्योश्यो मिलाग्र्यो आमच्या जिवितांत घडटात, पूण काळोख जिवीत जिवन ह्यो मिलाग्र्यो अणभवूंक आमी विसरता. ल्हान ल्हान घडीतांनी वस्तूंनी देव आमचे लागीं उलयता, आपली कर्तृत्वां आमकां दाखोळ करता. ल्हानवीक खालती जावन जेजूक आमच्या जिविताचो दोनी करुया. आमचें जिवीत ताच्याच हातांत भेटोवया. दुसरे सुवातेर उजवाडाची भुरगीं कशीं बरेपण, प्रमाणीकपण आनी सत शिंपडायतली क्रिस्ताची पाटलावदारां जावया. आमी उजवाडाच्यो कोरण्यो कोत्तल्यो तेन्ना आमच्या जिवितांत वेगळीच कुशालकाय, शांती आनी खासगी देवाचो अणभव आमकां भोगूंक मेळटलो. आनी तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांची असोबताय मानून घेवंक शिकुया. आमकां जण एकल्याक असोबताय आसाच. मनशाल नदरेन आमी असोब जायत, पूण देवाचे नदरे मुखार आमी बळवंत, शक्तिवंत. दुसऱ्यांक आमी आसा तसो मानून घेता तेन्ना देवाचे रचनेक आमी मान दिता. देव असोबतांतल्यान आपली पदवी मोहिमा आमकां परगट्टा. जेजू आमकां सगल्यांक रावता. हे मिसाचे भेटेन तो आमकां मेळटा. तो ताका मेळून आमच्या तोल्लोल्या पातकी आनी मानसीक जिविताक समाधान मेळून हे मिसाचे भेटेंत आमकां नवें बळ आनी नवो भरवंसो घेवंक आयत्या मनान शिताबेन आनी भावार्थान वांटो घेवया.